आर रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागात समस्त पळोवप्यांक मनापासून येवकार. आयच्या भागात आमी आयिल्ली आसा नगरसे काणकोण हांगासर. भरपूर प्राइजीस आणि भरपूर एंटरटेनमेंट घेऊन आमी तुमच्या खातीर हांगासर आयिल्ली आसा. आणि आमचो आयचो खेळ रंगतलो तो श्री दत्तगुरू मंदिराच्या सभागृहात. तर चड वेळ काडनासतना भितर वचूया आनी सुरवात करूया आमच्या आयच्या खेळाक. नमस्कार. नमस्कार, हांव मनुजा गांवकर. आज आमी आमच्या हांगा वार्ड नंबर 1 प्रुडंट मिडिया जरा हटके हांगा ऑर्गनायज केला. तेन्ना व्हडा संख्येन आमची सगळीं बायलां आनी सगळीं भयणां हांगा जमलात. तांकां हांव सगळ्यांक स्वागत करता आनी प्रुडंट मिडियाचेंय बी हांव स्वागत करता. आमचे बरोबर आज आसा आमची सामकी ब्युटिफूल सारिका, ताका हांव वेलकम करता. थँक्यू. पयलेच फावटी काणकोण आमी हांगासर आयिल्ली आसा आनी इतली व्हडली क्रावड पळोवन खरेंच मनापासून बरें दिसता. आनी तेंचो मदीं उत्साह जो आसा आनी ती ओदोळ पासून आमच्या खातीर रावला तेच्या खातीर खरेंच मनापासून सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमी रोखडीच आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता आमच्या पयल्या रावंडाक. नगरसे हांगासर आमचो आयचो भाग रंगता आनी दोनूय टीम रेडी आसा. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आनी टीम बी. सो हांव मागता आमचे दोनूय टीम लिडर जे आसा टीम एचे आनी टीम बीचे ते मुखार येयात. सुरवात करतली आमी आमच्या फुगोट्यांच्या रावंडाक. आनी जशें तुमकां आतां सगळ्यांक खबर आसा की फुगोट्यो रावंड सुरू जाता तो बजरान आनी आमचो बजर आसा तो ताळी आसता. हांव तुमकां प्रश्न विचारतलें, तुमकां जर ताचें उत्तर येता जाल्यार तुमी ताळी मारपाक जाय कॅप्टनान. आनी सगळ्यांक पयलीं जी ताळी मारतली तांकां आमी प्रश्न विचारतली. ओके, कळ्ळें? ओके, मनुजा आनी भारती आसा आमच्या बरोबर. आमचो भारताचो राष्ट्रीय खेळ बेगीन बजर क्लॅप करू. हांगा बजर पयलीं दामला. क्रिकेट. राष्ट्रीय खेळ विचारिल्लो. राष्ट्रीय खेळ क्रिकेट सांगला. तुमकां खबर आसा ह्या टिमीन? हॉकी. उत्तर दिला हॉकी. उत्तर सारकें आसा. हो आशिल्लो आमचो बजर प्रश्न आनी दोनूय टीम लिडरांक मातशें कन्फ्युजन जालें. हांगासर बजर दामलो, हांगासर उत्तर दिलें क्रिकेट. हय, हें खरें की क्रिकेट सगळ्यांकूच आवडटा, पण क्रिकेट आमचो राष्ट्रीय खेळ न्ही. राष्ट्रीय खेळ हॉकी. आनी उत्तर आयलें टीम एतल्यान. सो टीम ए कडेन ऑलरेडी उत्तर आसा. तेंच्यांनी उत्तर सारकें दिलां आनी अकावंट तेंच्यांनी ओपन केला आनी तेंच्या अकावंटान वता आर रायकर ज्वेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन. सो नेक्स्ट प्रश्न आमी टीम एकूच विचारुया. गाडयेच्या नंबर प्लेटचेर जर TN आसा जाल्यार ती गाडी खंय रेजिस्टर्ड आसा? प्रॉम्प्टिंग करप ना, आवाज म्हाका खंयच्यानूच नाका. तुमच्या पैकी कोणाक येता? परत सांगात प्रश्न. गाडयेच्या नंबर प्लेटचेर जर TN आसा जाल्यार ती गाडी खंय रेजिस्टर्ड आसा? ह्या टीमीक विचारला. टीमीक कोणाक येता ह्या? तामिळनाडू. उत्तर आसा तामिळनाडू आनी उत्तर सारकें आसा. सो टीम ए परत एक फावटी वता 200 रुपयाचो कॅश वाउचर. प्रश्न तुमकां फुडलो. कलंगूटचे आमदार. आतां प्रश्न फक्त हांगा वतलो. हिका उत्तर जर येना जाल्यार ऑडियन्सान वतलो. हांगा आनी कोणाक ना उत्तर. मायकल. उत्तर दिला मायकल लोबो. कलंगूटचे आमदार. उत्तर सारकें आसा. सो टीम ए कडेन परत एक फावटी 200 रुपया वतात. हो प्रश्न सारको आयका. घरभर भोंवता कोनशाक बसता? उत्तर दिले सारण. उत्तर सारकें आसा. सो टीम एक परत एक फावटी 200 रुपया वतात. तुका प्रश्न परत. टास्क आयिल्लो आसा. आमचो आयचो टास्क जो आसा तो डान्स करपाचो आनी डान्स करपाक मनुजा आसा आनी रुपा आसा आमच्या बरोबर. सो ते तुमच्या ग्रुपा कडेन आसा 600 रुपया आनी जर मनुजान डान्स जर बरें केलो जाल्यार ताका 200 रुपया एक्स्ट्रा मेळटले. आनी जर रुपान डान्स बरो केलो जाल्यार सगळे जे पयशे आसा हांगासरले ते सगळे हांगा वतले प्लस ताका 200 रुपया एक्स्ट्रा मेळटले. ओके. रुपाक चान्स आसा आपल्या टिमीक फूल अमावंट घेवन दिवपाक आनी मनुजाक आसा चान्स एक्स्ट्रा पयशे घेवपाक. ओके. सो ऑल द बेस्ट दोगांयकूय.
तुम्ही डिसाईड करा आणि सांगा पळय व्हडल्यान सांगा नाव कोणाचे ते ओके सो म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक मतान मनुजाक चूज केल्ले आसा मोठ्यान ताळयो तेजे खातीर आणि परत एक फावटी टीम एक मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश आणि तांचे जाल्ले आसा आतां 800 रुपया हे फुडलो प्रश्न काजल ही खंयच्या फामाद नटयेची चली प्रॉम्प्टिंग नाका एकामेकाक पळोवं नाका प्लीज आता उत्तर फक्त हेणे दिवंक जाय हेका जर उत्तर येना तुमकां हांव कोणाक विचारचें ना डायरेक्ट ह्या टिमीक विचारतले प्रॉम्प्टिंग करनाकात उत्तर तिका येना सो मातशें टेन्शन जालां सगळ्यांक तुमच्या पैकी कोणाक उत्तर खबर आसा ह्या ग्रुपाक येना सो ऑडियन्सान वचुया आमी ओके तनुजा उत्तर दिला तनुजा उत्तर सारकें आसा नांव सांग तुमचें ओके आणि संतोषी सावंताक मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके सद्या टीम ए कडेन आसात 800 रुपया आणि परत एक फावटी हांव कॅप्टनाक आपयला ही एक म्हण आसा तुमकां जर येता क्लॅप करा तुमचे कडेन येतलें हांव नाकापेक्षा मोठी जड आमी प्रश्न विचारिल्लो नाकापेक्षा ती म्हण तुमकां कंप्लीट करपाक जाय आशिल्ली आनी मदींच हांगासरल्यान उत्तर आयलें सो ताका लागून आमी हांकां हो चान्स दिवंक शकना नाकापेक्षा मोती जड उत्तर सारकें आसा सो टीम एक परत एक फावटी 200 रुपयाचे कॅश वता कॉंग्रॅच्युलेशन्स आता प्रश्न वता टीम एच्या पार्टिसिपंटाक प्रश्न सारको आयक मॅरी कॉम हिणें खंयच्या खेळांत नामना मेळयला तांकां उत्तर येना तुमकां उत्तर येता कोणाक तुमच्या पैकी उत्तर कोणाक येना उत्तर दिला बॉक्सिंग आणि उत्तर सारकें आसा नाव सांगा तुमचें दिक्षा देसायाक मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश 1000 रुपयाचे कॅश आसा सद्या टीम ए कडेन आणि टीम बी कडेन सद्या कांयच ना आणि आमचो आतां शेवटचो प्रश्न उरला आमी आत्तां हेजे पयलीं एक प्रश्न विचारिल्लो तो दोनाय टिमीक येवंक ना तो फुगोटी फुटली आमची ऑडियन्सान आनी तिका प्रायज मेळ्ळो आनी आतां दोनाय टिमीक येवंक नाशिल्ल्या कारणान आमी परत एक फावटी आमी टीम लिडरांक मुखार आपयतली परत बजर प्रश्न आसतलो उत्तर जर सारकें दिलें दोनाय टीम लिडरान कोण एकान जाल्यार ओके जर सपोज दोगांयकूय जर येना जाल्यार आमच्या रुला प्रमाणे तुमचे कडेन आशिल्ले हाफ अमावंट जो आसा तो त्या टिमीक वतलो ओके आनी जर तुमी उत्तर सारकें दिलें तुमच्या कॅप्टनान जाल्यार तुमकां सगळो प्रायज येतलो ओके सो मुखार या आनी ट्विस्ट असो आसा सपोज उत्तर हांच्यांनी दिलें लास्ट प्रश्नाचें उत्तर हांच्यांनी दिलें जाल्यार हांकां 200 रुपया मेळटलेच पण तुमचे कडेन आशिल्लो सगळो अमावंट जो आसा तो तांचे कडेन वतलो ओके सो मुखार या तुमी आनी सारकें चिंतून उत्तर दियात आनी प्रॉम्प्टिंग करून तुमच्या ग्रुपाक हरोवं नाकात शोले पिक्चरान धन्नोची भुमिका कोणें केल्ली हेमा मालिनी उत्तर दिला हेमा मालिनी आणि उत्तर चुकले उत्तर दिला घोडयेन आणि उत्तर सारकें आसा आणि गौरीक मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि आमच्या रुला प्रमाणे आमी तुमकां पयलींच सांगलें जर कॅप्टनाक जर उत्तर येना जाल्यार हांगासर आशिल्ले हाफ अमावंट जो आसा तो टीम बीक वतलो सो आतां आसा हांगासर 1000 रुपया सो 1000 रुपयाचे 500 रुपया तुमकां वता सो दोनाय टिमीक कॉंग्रॅच्युलेशन्स बरें जालें फायनली आमचो फुगोट्यांचो रावंड हांगा सोंपता खुबश्यो फुगोट्यो ऑडियन्सान फुटल्यो आनी तांकांय प्रायज मेळ्ळो तीय खूश जाली आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया Situated in the heart of Margao, RR Raikar Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Raikar Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्युवेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटके आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता खेळ एका मिनटाचो
आनी आमचो आयचो टास्क आसा तो हांगासर आमी ग्लासीस दवरला. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी हे ग्लास तुमकां पिरामीड करपाक ग्लासाचे आनी ते पिरामीड कशे आसले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओके. आनी टायम आसतलो 1 मिनटाचो. सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. नाव सांग तुमचें. निशा सत्यवान मेथी. ओके निशा ट्राय करतले. निशा कळ्ळी तुका गेम कितें ती. हय अशें हो. आनी खेळ 1 मिनटाचे तेजे विनराक मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां. स्टार्ट. क्लॅप करा तिच्या खातीर. स्टॉप. टायम आशिल्लो 1 मिनटाचो. पयलीं 10 लावपाक जाय आशिल्ले आनी मातशी ती खंय तरी कन्फ्यूज जाली, गडबड जाली आनी चुकली. आतां ट्राय करतले अमिता. ऑल द बेस्ट तुका. रेडी. स्टार्ट. बऱ्यापैकी ट्राय केले पण जमले ना. नेक्स्ट कोण येता. ओके आता ट्राय करतली दिपाली. दिपाली ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. ओके आता ट्राय करतली डॉली. डॉली ऑल द बेस्ट. ओके स्टार्ट. स्टॉप. टाइम ओवर. ओके आता खेळटले आमच्या बरोबर हेमंत गांवकर आणि ते ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर सुद्दां आसा. सो तांकां चियर्स खूब मेळपाचे आसा. सो ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. ओके आता ट्राय करतले प्रतिज्ञा गांवकर. स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप. ओके आता ट्राय करतले प्रेरणा. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट. स्टॉप स्टॉप. Focus. Yes.
ह्याचे विनर मेळिल्ले आसा निखिला नायक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी तुका मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओ माय गॉड कितले जाणांक हे एक आमकां मेळत नाशिल्ले कोण अशें जे हो टास्क पुरो करतालो आमकां अशें जालें की हो टास्कूच आमकां आतां स्क्रॅप करचो पडटलो पण फायनली निखिलान ते अटेम्प्ट केलो आनी वेल ट्रायड आनी एक्चुअली ते सक्सेसफूल जाले ताका लागून परत एक फावटी ताका लागून ताळयो. आणि ह्या रावंडा उपरांत आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड. आतां तुमकां धांवचें पडचें ना डान्स करचें पडचें ना फक्त उलोवचें पडटलें भरपूर. सो उलोवपाच्या रावंडाक म्हणजेच आमचे उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंडाक खेळपाक कोण येता ती मुखार येयात. उले उले नॉन स्टॉप उले ह्या रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर आसा स्नेहा नाईक गांवकर आनी ताची टॉपीक पळयत कितें येता ती. ओके ताका बरी टॉपीक येयला इजी टॉपीक आसा ताका उदक. सो उदका बद्दल तर भरपूर उलोवंक शकता ते. 1 मिनटाचो टायम आसतलो नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी मॅक्सिमम टायम तेणें उदक तो वर्ड यूज करपाक जाय. ओके स्टार्ट. हांव उदक खूब पिता आमगेर उदक खूब आसा मागीर घोवाक उदक खूब आवडटा हांव मागीर चल्याक खूब उदक दिता आमगेर हांव मागीर मामाक खूब उदक दिता आमगेर सदीं उदक एक एकदां येना एक एकदां येता. उदक हें खूब गरजेचें. ओके स्नेहान बऱ्यापैकी ट्राय केले पण एज युजल मातशें गडबडटात आमी सगळे जाणां सो अशेंच गडबडले. आनी कोण ट्राय करतलो. ओके ताजी टॉपीक आसा गाडी. स्टार्ट. गाडी चलोवपाक मेळटा गाडी खंय व्हरपाक मेळटा गाडी चलोवपाक मेळटा गाडी खंय व्हरपाक मेळटा गाडयां बसून खंय भोंवपाक मेळटा गाडी कसल्या कामाक गरजेक पडटा गाडी कोणाक व्हरपाक मेळटा गाडी आमकां सगळ्याक कामाक बरी मेळटा. आतां कोण ट्राय करता हीच टॉपिकाचेर उलोवपाक जाय गाडयेचेरूच उलोवपाक जाय. गाडयेन भोंवपाक मेळटा गाडयेन खंय वचपाक मेळटा गाडयेन केन्ना एक्सिडंट करप ना गाडयेन केन्ना गाडये मदीं मोबायल घेवप ना गाडी चलयता तेन्ना मागीर गाडी चलयता तेन्ना हेल्मेट घालप आनी बायक चलयता तेन्ना. ओके स्टॉप. नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी मानवान एक ऑलरेडी एक सगळे मेसेज दिल्लो आसा गाडी चलयतना हेल्मेट घालात सगळे ना. ओके आनी कोण येता बेगीन फास्ट. उदक आमकां आरोग्याक खूब बरें आनी उदक नासले शिवाय जिवन व्यर्थ आसा. उदक मेन आसा आमकां उदक पिना जाल्यार किडनी प्रॉब्लेम जाता आनी उदक पिले शिवाय डायजेशन जायना जेवताना जावं कितें खायलें केलें उदक मेन पिवपाक जाय. मागीर जाणटेले जावं भुरग्यांक सगळी टायम सारकें दिसाक 6 लिटर तरी उदक पिवपाक जाय. आनी उदक म्हणल्यार आमकां एक झाडां झोपांक घर बांदतना सगळे कामाक उदक खूब हेल्प आसा. आनी उदक म्हणटारे सगळी आमी एक कोणाक गांवांत ना जाल्ले केले म्हणल्यार तांकां एक हेल्प करपाक जाय उदकाची. आनी उदका शिवाय हे जीवन व्यर्थ आसा. आनी उदक म्हणल्यार एकमेकाक हेल्प करून तांकां दिवन आमी बी हें करूं जाय. आनी खंय उदक ना जाल्ले कडेन वचून आमी तांकां कितें एक गव्हर्मेंटा वतीन आमी हेल्प करपाक जाय कितें उदकाक. ओके स्टॉप. आनी खूब सुंदर उलयली नॉन स्टॉप उलयली ती. उले उले नॉन स्टॉप उले हाची आमकां विनर मेळिल्ले आसा निशा मेत्री आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हें गिफ्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडले रावंड आनी येवपाचें आसा प्रायजाय भरपूर आसा पण ते खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, RR Raikar Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewellery and IGI certified diamond jewellery brand Onela.
RR Raikar Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट्स जरा हटके. अशें म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची खाण. आमच्या गोंयांत खुबशे असे कलाकार आसा जेंच्यांनी गोंयांक नामना मेळोवन दिला. आज आमी हांगासर काणकोण आयिल्ली आसा आनी काणकोणची एक चली ज्यानी झी मराठी सारेगामा फेम गोंयानूच न्ही पण आमच्या जगभरान नामना मेळोवन दिला काणकोणाक तशेंच गोंयांक. आमचे मदीं आसा बाय उर्जा नायक गांवकर. ताळयो मारून ताचें स्वागत करुया. नमस्कार उर्जा आणि तुझे जरा हटकेन स्वागत आणि तुझो आमकां खरेंच खूब अभिमान आसा. तुका झी मराठीचेर सगळ्यांनीच गाताना आयकलां आसतलें पण हांव तुजे मागता की आमकांय थोडे परत मातशें तुवें म्हणून दाखोवचें थोडेशें. सूर निरागस हो गणपती सूर निरागस हो शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपती ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर्य निरागस हो. खूप खूप खूपच सुंदर. आमच्या जरा हटकेच्या टीमच्या वतीन तुका खरेंच मनापासून तुझे धन्यवाद आणि तुझे अभिनंदन आणि हांव मागता लायक मोठ्यान ताळयो हाच्या खातीर परत एक फावटी जावनी. थँक्यू सो मच. ओके आता वेळ जाल्लो आसा आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो झटपट फटाफट रावंड आणि आयचो टंग ट्विस्टर आसा पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले प्राइड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. चुकली चुकली. पीतल के पतीले पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के चुकली चुकली. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में पतीले में पीतल के पतीले में पीतल पिला पिला. पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में चुकली चुकली. पीपल ने पीतल. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. 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 पपीता पिला पिला. पीतल के पतीले में 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 पीतल के पतीले में पपीला पिला पिला. पीतल के पतीले में पपीला पिला पपीला ने पपीता. पुढे पुढे. ओके सो आमच्या मध्ये विनर ऑलरेडी आमकां मेळ्ळा. पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला. डॉली सिंग आनी डॉली सिंग हांकां मेळटा प्राइड ऑफ पोंडा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन. झटपट फटाफट रावंड हांगाच सोंपता. आतां खेळया आमचो फायनल रावंड चक दे रावंड. आयचो चक दे रावंडची गेम आसा ती अशी म्हाज्या हातीन एक हुला उपर रिंग आसा. तुमी हे रिंग तुमचे अशें हांगा वयल्यान काडपाक जाय. हे भायर अशें घेवपाक जाय आनी पास करपाक जाय. म्युजीक स्टॉप जाली जेचे कडेन रिंग आसा ती जातली आउट. ही म्हाका दिसता खूब जाणां खेळ्ळा आसतली तुमी गेम ही आनी जी जिखतली ताका मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स कडल्यान कॅश तशेंच एक वाउचर. ओके सो ऑल द बेस्ट. हांगासल्यान सुरवात करुया आमी.
आउट झाली की कळे की सोमती बाहेर सर. आवाज वाढव डीजे तुझ्या आईची, आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय, आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय ना. इथंच आलं एक एक पोरगी बघून निसत. आमचं फायनल राऊंड चक दे राऊंड. ह्या राऊंडाक फक्त 2 पार्टिसिपंट लास्ट उरलेली आसा आनी पळोवया की कोण विनर जाती. मातशी चेंज केला गेम. तुमकां एकामेकाची फाटी उबे दवरला आमी फाट करून आनी तुमी रिंग पास करपाक जाय. ओके सो ऑल द बेस्ट तुमकां. आम्ही झालो झिरो, पोरांच्या या राज्यामध्ये पोरगी झाली हिरो. ओ आमच्या आयच्या भागातले चक दे राऊंडचे विनर थारता स्वाती पेडणेकर आनी ताका मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश तशेंच हे डिस्काउंट कुपन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. काणकोण नगरसेवाडे हांगासर घेतिल्लो आयचो भाग खरेंच खूब मजेशीर जालो. खेळटना मजा येयली. तशेंच हांगासर इतलो क्रावड आशिल्लो. म्हाका दिसता आमच्या इतल्या भागांतलो हो सगळ्यांत मॅक्सिमम क्रावड आशिल्लो आनी इतले ऑर्गनायज आशिल्ले ताका लागून म्हाका दिसता सगळ्यां खातीर मोठ्यान एक फावटी ताळयो तशें जावनी. आणि फुडल्या भागान आमी रोखडीच तुमच्या वाठारान भरपूर प्रायजीस आनी भरपूर गेम्स घेवन येवपाचे आसा. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो जरा यो तोंड लिपोनाका गे 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 गे. सगळ्याकडे आपली नामनाक म्हणयल्या आनी सगळ्यांक परत परत घेताय ते आयले. चालू असा प्रोग्राम कित्याक उलयता. पती पिला पिला साडी पिला पिलाच घालून आयल्या.